आमी आज त्या लायनीक उबे आसा। हांव निंदा करता प्रधानमंत्री मोदींची। आमकां तुमी चोर ठरयले, 2G स्कॅमवाले 4G स्कॅमवाले ठरयले, हेची हांव निंदा करता, कड्या शब्दान निंदा करता। आमी अशें केन्नाच करूं ना। आज जर तुमी हें करूंक नासले जाल्यार ती तुमची 25 कोटीची देणगी कशी थंय आसा। म्हाका सांगपाचो उद्देश, आज तुमचे जे मंत्री आहा ते इतकी करप्शनां करता, तेंचेर अंकुश दवरा। तेंची करप्शनां पयलीं पळयात। म्हाका चड उलोवपाचें ना की हे जे स्विस बँकेचे अकावंट तुमकां दिले गेल्यात, ते स्विस बँकेचे पयशे कित्याक हाडिना तुमी? ते पयशे पयलीं हाडपाचो प्रयत्न करा आनी तेन्ना देश बलवान जातलो। ह्या देश पेपरलेस इकॉनॉमी तुमी म्हणटात, तुमी कितें स्टॉप करूं शकता? आज अमेरिका स्टॉप करूं शकूंक ना कागदाची इकॉनॉमी, तुमी कशी करतले? हांव ओपोजिशन आमदार, सरकाराक सारको डायरेक्ट एप्लिकेबल हें हांवें म्हजे मतदारसंघात डॉन बॉस्को केल्लें आनी डॉन बॉस्को म्हणून जो आशिल्लो इटालियन फादर, ताणें जगाक इल्युमिनेट केलें जी आमची बोर्डां आहा तातूंत एज्युकेशन वचपाक जाय। आज मोदी आज पळयताय स्कील एज्युकेशन करता आनी डॉन बॉस्को स्टार्ट केलें 100 वर्सां पयलीं। म्हणटकच म्हाका दिसता डॉन बॉस्कोचें कर्तव्य जाता की हांगाच्या लोकांक एज्युकेट करचें, हांगाच्या लोकांक दाखोवन दिवचें की बाबा तुमकां बरें ही जी भुरगीं आहा त्या भुरग्याचो फुडार कसो जातलो आनी खंयचें डिरेक्शन घेवचें, खंयची दिशा घेवची, हाजे खातीर सगळ्यांचें कर्तव्य जाता। चड करून जे लोक एज्युकेशनांत आहा, जे लोकांक एक बरी दिशा दाखोवंक सोदतात, तांचें कर्तव्य जावंक जाय की बाबा हो मतदारसंघ आतां भायर वता। हे मतदारसंघात फिरप म्हणटा ती इंडस्ट्री म्हणपाक लागले, विकता ते म्हणसर पयशे येता ते म्हणसर बरें आहा। जे दिसा तूं घेवपाक लागता, तुजो भुरगो जे घेवपाक लागता, तेन्ना मागीर पळोवंक लागता खंय पावता, कशी दशा जाता। म्हणटकच दिशा खंयची धरप आनी चूक दिशा धरल्यार दशा कितें जाता हें कोणे तरी सांगपाची गरज आहा। हें सांगपाक हांव आयिल्लो। हांव इतल्या खातीर येवला की म्हजे उमेदवाराक करून दी म्हणून आमी सर्वे काडिल्लो आहा की उमेदवाराक बरें जावं, लोक उमेदवाराचे भितात, हें आमकां कळटा। आमी ना तुमकां सगळे दिलेले, निस्तें तुमकां सांगलें, निस्तें घेवपाची परिस्थिती 700 रुपया किलो वचून निस्तें तुमकां आमी सक्सेसफूल दिलेले, तांदूळ तुमकां सक्सेसफूल दिलेले। मेन लोकांचें आम जनतेक जें जाय गरजेचें पोटा पुरतें हें दिवपाक सरकार केअर करिना जाल्यार एक व्हडलो सरकार व्हडलो आमदार कितें आसा? त्या खातीर तुमचे कडेन हात जोडून मागता, हे इलेक्शनाक तुमी सदांच तुमच्या फाटल्यान रावल्या। हे इलेक्शनाक जशें सांगलें हांवें म्हणजे राजधानी तुमी पंचायतीक म्हाका निवडून हाडला, जिल्हा पंचायतीक निवडून हाडला, एक टायम निमाणे फावट हांव तुमचे कडेन मागता बाब विरोधाक तुमी वोटींग करून असेंब्लीक धाडात, तुमची कामां करपाची, तुमच्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी।